फर्स्ट G20 मीटिंग झाली सक्सेसफुली गोंयान कसं असलं तुझं आणि मिटिंग जावपाचें G20ची फर्स्ट मिटींग 17, 18, 19 अशी 3 दीस आशिल्ली. ताच्या खातीर खासा करून आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मांडवियाजी आणि डॉक्टर भारती पवार स्टेट मिनिस्टर फॉर द हेल्थ ही दोगांय जाणां गोंयांत 2 दिसां खातीर आशिल्ली. वेरियस इश्यूज रिलेटेड विथ द हेल्थ हे डिस्कस जाले. ऑलमोस्ट जशें म्हटलां तशें 20 कंट्रीज ज्यो आसा हातूंतल्यान पार्टिसिपेट जाले. तांचो खूब बरो रिस्पॉन्स ह्या मिटिंगे खातीर आशिल्लो. सो ह्या मिटिंगेच्या निमित्तान जी प्री मिटींग जाली ती प्री मिटींग फक्त हांवें अटेंड केल्ली. त्या प्री मिटींगेकूय डिजिटल हेल्थ ह्या कन्सेप्टाचेर देर इज अ डिस्कशन्स आशिल्ले. वेगवेगळ्या राज्यांनी कशा पद्दतीन हेल्थ रिलेटेड वेगवेगळे इश्यू म्हणजे फ्रॉम द पोलिओ एरिडिकेशन्स टू द कोरोना ह्या सगळ्या हाजेर इन डिटेलान डिस्कशन जालें. बेस्ट प्रॅक्टिसीस कश्यो फॉलो करप हाजेर डिस्कशन जालें. म्हाका दिसता इट इज व्हेरी सक्सेसफुली G20ची फर्स्ट मिटींग जी आसा ही आमी ऑर्गनायज करपाक शकले. खास करून जे आयिल्ले ताच्या खातीर आमी डिनर होस्ट ऑन द आग्वाद म्युझियम हांगासर केले. वेगवेगळे कडेन बाकीचे कडेन आमी ह्या इव्हेंटाच्या निमित्तान G20चे डेलिगेट्स हे म्हणजे फ्रॉम द एअरपोर्ट टू हॉटेल टू द व्हेरी टुरिस्टीक प्लेस ताच्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचे एप्रिसिएशन तांच्या कडल्यान आमकां मेळ्ळें. खास करून एप्रिसिएशन मनसुखभाई मांडविया हांच्या कडल्यान तेंच्यांनी गोंयच्या टिमीक पुराय आमी कल्चरल शोकेस करपाक शकले. आमचे टुरिस्टीक शोकेस करपाक शकले. हेल्थाच्या बरोबर आमी टुरिजम आणि कल्चर हे गोंयचे हे तांच्या मदीं कुझिन्स जे आसा पळय हे बी शोकेस करपाक शकले. तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचे एप्रिसिएशन केलें. डॉक्टर भारती पवार आणि मनसुखभाई मांडविया हांचो खूब बरो एक्सपिरियन्स आशिल्लो. तेंच्यांनी फर्स्ट मिटींग G20ची आमी राज्यांत खूब बऱ्या पद्दतीन एप्रिसिएट केलं. त्या बद्दल गोंयाक कॉंग्रॅच्युलेटूय केला. आणि नेक्स्ट मिटींग म्हणलेले 7 अशाच पद्दतीन आमकां ऑर्गनायज करपा खातीर जी संधी मेळ्ळ्या ताचो खूब बरो फायदो टुरिजम आणि बाकीच्या कल्चरल टुरिजमाक वावर दिवपा खातीर आमी करतात. एडिशनल गजाल कितें हाडपाचें टायम टू टायम द मिटींग खंयच्याय वेन्यूचेर म्हणल्या पेक्षा मिटींग खंयच्या सब्जेक्टाचेर आसा ताजेर डिपेंड. सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स म्हण किंवा बाकीची सगळी तयारी जी आसा इट इज रिलेटेड टू द टॉपीक सब्जेक्ट हाजेर जातली.